आतां लँड रेव्हेन्यू कोड यू हॅड आस्क्ड मी दिस. एक्झॅक्टली. आतां लँड रेव्हेन्यू कोड हाडलो तो 2 विशय आसात. थिंगा लोकांक सांगलां की आनी व्हडलो बोर्ड केलो एज इफ टू शो दॅट दे आर द सेवियर्स ऑफ द गोवन्स म्हणून. एक्झॅक्ट. द पुअर, सेवियर्स ऑफ द पुअर, गोवन्स मागीर. हांवें सांगलां थिंगा हय. हे पोटली घेवन येतात हय. ते बेनिफीट जातले, आमचे गोंयकार मूळ गोंयकार बेनिफीट जाचना. सारकें. हांवें चालला 15 वर्सां तुवें कित्याक 15 वर्सां रिक्वायरमेंट केला आनी 2014 कित्याक केला तूं सांग म्हाका कित्याक केला म्हूण कोणाक हें आसतलो. हय. आनी 2014 म्हळ्यार 1 वर्स पयलीं येयलो तो गोंयां सरकाराचे जमनीचो बांदलो तो जालो न्ही. सारकें. म्हळ्यार 15 इयर्स रेजिडन्स मेळटा ताका आनी तो बांदलो तेणें बांदले. आतां आमचे मूळ गोंयकार खंय गेले सारकें. म्हूण हांवें परत रिपीट केल्लें म्हूण असेंब्ली जातरी हांव तुका परत बसतां. ओके. तुका एक्सप्लेनेशन क्लियरली दितलो कित कोन्न आमगे गोंयकाराक तें बेनिफीट बेनिफीट जाचना.